आनी भाग्योन फ्रांसीस शाबेराच्या पयल्या नोवेनाच्या दिसाक बोणकोणींत आसात तांचे सोवे बोरवासाचें कीन आमी फांकूंक जाय हो विशय आमच्या दोळ्यां मुखार दवरतात. बोणकोणींत आसात त्या मनशां कडेन विवाद करपाक ज्या ज्या इगोर्जांनी हांव आसलो म्हाका संदी मेळ्ळी. ज्या ज्या इगोर्जांनी हांव आसलो तेन्ना बोणकोणींत वचपाक आनी तांची खबर भेट घेवपाक म्हाका थोडेच फावटी संदी मेळटाली. मारगांव लॉकअप, सारा जेल हे जागे 2 फावट तरी हांवें थंय म्हजें पावल दवरलां. बोणकोणींत वेतात ते मनशांक कितें घडटा ते बोणकोणी भायर आसात तांकां तितली खबर आसना. पूण जेन्ना ह्या मनशांक आमी भेट करता तेन्ना ते आमचे कडेन उलयतात, तांच्यो खबरो सांगतात, कित्याक लागून ते पावलेत त्या जाग्यार हे जायते फावट थोडे फावट आमकां ते सांगूंक सोदतात. जेन्ना ते सांगतात तेन्ना आमकां दिसता तांची चूक अशी नासली, गुन्यांव तर आसलो पूण तितली व्हडली चूक ना. तो वेळ पावलो देखून तांणी तशें तांचें कर्तूब आदारली. तांच्या वेळाक लागून तांकां तो गुन्यांव भोगचो पडलो. आनी अशें जायते बोणकोणींत आसलोले भाव भयणी जरी व्हडलो गुन्यांव तांचो जावंक ना पूण तरी पूण तांकां बोणकोण फावो जाली आनी बोणकोणीन तांकां जायतीं वर्सां मेळ्ळीं.